नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आम्ही सकडे कोंकणी लोक हे कर्नाटक करावळीक गोंय तुकून आयिले. सुमार 500 चड 600 वर्साचे मागशी आम्ही पोर्चुगीसाले आक्रमणाक लागून आम्ही कर्नाटक करावळी साधारण कोच्ची वरेन केरळाची कोच्ची वरेन आम्ही मायग्रेट जालेची. अशें आसतना गोंय हातून येता येता कर्नाटकाचे कारवार तशेंच अंकोला होन्नावर कुमटा भटकळ मुर्डेश्वर शिराली अशी थंय 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 लोक आमगे लोक तांणी थंय थंय वस्ती करूंक लागलेची आनी कोंकणीचे परमोळू तांणी प्रसार करूंक थंय आरंभ केले. म्हळ्यार देवळ बांदलेची शिक्षण संस्था बांदलो. तशी आज आमी कुमटातून आयिल्ली श्रीमती निर्मला डी प्रभू हांणी कोंकणी परिशदेचे कुमटाचे कार्यदर्शी जावन आसाची. तांगेल संगाता कुमटांतू कोंकणी परमळू कशी प्रसार जातस म्हळेले विचारांतू एक भासा करची आसाची. नमस्कार निर्मला प्रभू तुमकां. नमस्ते मॅडम. आमगेले आयच्या कार्यक्रमाक तुमकां आत्मीय स्वागत. थँक्यू मॅडम. आता मी भासा आरंभ करचे फुडें श्रीमती निर्मला डी प्रभू हांगेले एक सानशी परिचय करून घेवया. हांणी जन्माक आयिल्ले शिकारीपुरांतू. तांगेले आवसुले गांव आमगेले दक्षिण कन्नड, बापसूल गांव उत्तर कन्नड. तांणी कंप्युटर एप्लिकेशनांतू डिप्लोमा केला, इंग्लिश MA केला, B.Ed केला. उद्योग हांतू तांणी सुरवेक महाराष्ट्रा अपेक्स हांगा काम करतलींची. ताजे उपरांतू BSNLांतू तांणी थोडे वर्स काम केले. ताजे उपरांतू BGS हे सेंट्रल स्कूल मिर्जाना त्या स्कूलांतू टीचिंग असिस्टंट जावन थोडे वर्स काम केले. आत्ता कुमटाचे BGS स्कूलांतू प्री प्रायमरी स्कूलाचे मुख्योपाध्यायनी जावन काम करतर आसाची. B.Ed करतर आसाची. हाजी संगाता तांणी कोंकणी परिशदेचे सदस्य जावन मस्त वर्सतून काम करताची. आतां अर्थांतू तांणी ताजे कार्यदर्शी जावनूय आयकी जाल्यांची आनी कुमटाचे मस्तीतले कोंकणी संघ संस्थेचे सदस्य जावन कोंकणी चटवटिका प्रसार करच्यांतू भारी व्यस्त आसाची. तांगेले पती श्री रघुपती भट हांणी एक अवघडांतू अंतरले. हांगेले दोग चेडूव, एक चेल्ली एक चेल्लो. तां दोगूय शिकता आसत. वय हय. पुताले MSc इन मायक्रोबायोलॉजी जाला. आता PhD करतस. हां हां धू आतां BSc फर्स्ट इयर. हां तशी दोग चेडूव. आतां श्रीमती निर्मला प्रभू हांगेल्याक आमी कोंकणी परिशद कुमटा हाजी कार्यचटुवटिके कसली आनी तांगेल पात्र कसले तांतू म्हूण निमगुया. सर्वांक कुमटा वतीच्यान मिगेल एक नमस्कार. कसन की म्हळ्यार कोंकणी भास जो आसा अगदी एक सुमधुर भाषा आनी कर्नाटकांतू 41 विजात पंगड आसाची कोंकणी उलयतली आनी कुमटांतू जी 13-14 पंगड आसाची. तुमगेले गाबीत उरतली, दार्ज्यांत उरतली, GSB उरतली, सारस्वत उरतली. सो कोंकणी परिशद जो आसा 1994 आमी एक एसोसिएशन स्टार्ट केलें. तुमकां बस्ती वामन गोत आसाची शेणे माम तांणी कारवारची लागीं कुमटाच्यान. सो तांगेले एक प्रेरणान आमी हें प्रारंभ केलें कुमटांतू. हाजी मेन उद्देश कसो की म्हळ्यार कोंकणी भाशेचे जो जन आसाची तांकां मुखार हाडका. तांणी भाशे वेरी प्रीती दवरका, साहित्यांत उरतले. एक मिनिट.
तुम्ही बस्ती वामन म्हळे जाल्यार माधव मंजुनाथ शानबाग माधव मंजुनाथ शानबाग वय, वय. सॉरी वय. तांगेल निमित्त आमकां ते एक प्रेरण जावंक गे न्हू आमी हें स्टार्ट केलें हं. ताजी नंतर मेन आमगेल मोटो वॉज ಒಟ್ಟು ಕೊಂಕಣಿ ಪಂಗಡಚಾಂಕ ಏಕಣ್ ಹಣಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ दिवका साहित्य उरतले संस्कृती उरतले तांतसील जन उरतले ते एक घेवंक गे न्हू आमी हें संस्था स्टार्ट केलें स्टार्टींग आमकां मस्त कश्ट जालें जाल्यार उबयकर माम ताजे अध्यक्ष जावंक गेन प्रारंभ जालें थोडे सदस्य मेळून गे न्हू आमी कसं गेल की म्हळ्यार कोंकणी मान्यता दिवस ऑगस्ट 20 तारखेक आमी केन्ना हें करताची त्या दिवस शाळेंत थोडे कार्यक्रम चेडवांक कॉम्पिटिशन्स एसे कॉम्पिटिशन उरतले स्पीच उरतले भाशणां स्पर्धा उरतले अशें केले नंतर चेडवांक ते भाशे बद्दल मोग जागृती जावचे सूर जालें तितले न्ही आतां ते चेडवांक जाले बायलांक कसं करचें म्हणजे एक प्रश्न येयलो सो बायलांक कसं केलें की म्हळ्यार कोंकणी भाशेन तूं काणी उरतले नाजाल्यार होवी उरतले ना भक्ती गीत उरतले असले एक कॉम्पिटिशन स्पर्धे आमी दवरचे सूर केले दादल्यांक भक्ती गीते अशी विविध स्पर्धे आमी आयोजन करून प्रति वर्स कोंकणी मान्यता दिवस आमी हें करताची सेलिब्रेट करताची त्या वेळार कसं करता की म्हळ्यार कोंकणी भाशेन तूं कोण साधक केला साहित्यांत उरतले सन कविते बरेत उरतले तसंच साधकांक ते वेदिकेर आमी हाडून तांकां एक सन्मान करताची तेन्ना कसं जाता आतां चेडून तांकां पळोवंक आनी तांकां बी प्रेरण येता की आमी बी कोंकणी भाशा बरी इंग्लीश शिकचे ना कोंकणी भाशाक बी एक इम्पॉर्टन्स आसा अशी कोंकणी परिशद अशी विविध क्षेत्रांत आमी काम करता आसाची तुम्ही अशी हे कार्यचटुवटीक करचे निमित्त थंयचे चेडवांक आशा पुरो नंतर थंयचे आमगेली कसले नागरीक बायल मनशां आशा पुरो दादले आशा पुरो हांगेल मध्ये एक कोंकणीचे एक अभिमान चढलो तुमकां कळतं की वय खंडीत चढला कसले की म्हळ्यार आमी फर्स्ट प्रोग्राम करताना एक समय एक 2 प्रोग्राम अरेंज करता जाल्यार मस्त कश्ट पावत आसले आतां कोंकणी हाजे बद्दल इतलें प्रेम जाला की म्हळ्यार आमगेले एक सारस्वत स्कूल आसा तांणी कोंकणी सब्जेक्ट वरें केला चेडवांक ताजे बद्दल एक नॉलेज दिवका म्हणून थंय मस्त स्टुडंट्स आमगेले कोंकणी न्हय जाल्यार बी दुसरे स्टुडंट्स बिलोंगींग टू अदर लँग्वेज तांणी वरें थंय एज्युकेशन घेता आसाची हें दाखयता की म्हळ्यार आमगे कोंकणी लँग्वेज इज नॉट मेंट ओनली फॉर कोंकणी पीपल अदर दॅन कोंकणी पीपल कम्युनिटीज बी ताजे वेरी भाशे मोग दाखयता आसाची म्हण सो ताजे निमित्त चेडूं तांत बरे मार्क्स बी घेतिल्ले आसा आनी तांतू हायर स्टडीज बी अवकाश आसा आनी तांणी पार्टिसिपेट बी करता आसाची फुडें 1-2 चेडूं पार्टिसिपेट करचे उड आशिल्ले आतां 10-15 चेडूं येता आसाची सो दीस शोज देर इज सम प्रोग्राम म्हळ्यार प्रोग्रेस आसा आमी हे कार्यचटुवटीके केले निमित्त कुमटांत कोंकणी बद्दल एक जागृती येता आसा म्हणजे एक अभिमान आसा आता तुम्ही म्हणले 13-14 पंगडाचे कोंकणी उलयता लोक कुमटा आसा म्हण तांतू चड आसक्ती दाखयतले पुरा वर्गांत सगळी नाही बरी थोडे GSB आणि ते खंडित तशी जाला ताका आमी कसं करता की म्हळ्यार प्रति एक जातीक एकलो मुख्यस्त म्हणाल आसा होय आम्ही एक हे कार्यक्रम कोंकणी कार्यक्रम करका म्हणटा तशीची मुख्यस्थांक आपयताची आनी तांकां सांगताची प्रति पंत बरी आमीची कोंकणी GSB जावं सारस्वत जावं न्ही तुम्ही वरेन हांत एक भाग घेवका क्रिश्चन कम्युनिटी उरो मुस्लिम उरो दार्जांची उरो हुलसवार उरो गाबीत उरो गावडी आनी पुरो आमगेल कोंकणी भाश उलयतली एक पंगड तुमकां सिद्धी मेळटा की ते वय तांणी येल्लापुरो लागेसताची जाल्यार बट आमकां टच आसा सो आमी कसं करताची तांगेल एक मुखंड आपोवंक गे न्हू मस्त नाका एक कार्यक्रम तुमगेल संस्कृती सांगचे दसल एक कार्यक्रम आमकां एक कोंकणी मान्यता दिवस तुम्ही दिया म्हणून तांकां ते वेदीक दिताच आयल्यांक पुरस्कार दिताच तांकां सन्मान करताच सो ते एक कल हे कोंकणी परिशदा निमित्त अभिवृद्धी जाता अशी प्रति एक पंगडाक आमी आमगे लोटो इन्वॉल्व करून घेताच आता तुम्ही कार्यक्रम प्रमळे तांतू पद गीत नाटक पुरो आसता जाल्यार लोककला म्हळ्यार नाच तसले न्ही कसले घालचे सगळी वय वय ते म्हळ्यार आतां एक पंगडाचे तांगेले ते स्पेशली तुमगेले क्रिश्चियन्स कम्युनिटीचे तांगेले ते पदा स्टाईल विंगड आसता तांगेले डान्स स्टाईल विंगड आसता आमची गेल हाजीवर आसना सो तांकां वरेन आमी वेदीक दिताची तांणी तांगेले स्टायलान ते पद आनी सांगताची कारवी कुडबी वय 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 तांणी वरेन हे फिश मासली धरतले दादल्यांचे तांगेले कोंकणी प्रोनाउन्सिएशन लँग्वेज चेंज बट तांणी कोंकणी उलयताची सो तांगेल संस्कृतीक बी बरें आमी प्रोत्साहन दिताची
कोंकणी परिषद नंतर तुम्ही मस्तीतले संघ संस्थेंतू कोंकणी चटवटिका कार्यक्रम आयोजन करचे तेंत एक कोंकणी युववाहिनी म्हणून एक आसा न्हय? वय युवा सेवा वाहिनी. युवा सेवा वाहिनी हे सेवा वाहिनीचे कसं उद्देश कसलो कसं कार्यचटवटिका हा हे कोंकणी युवा सेवा वाहिनी स्पेसिफिक फॉर GSB आमगेले GSB कम्युनिटीचे कोंकणीच्या जे एक मठाचे एक कमिटी तांतू मेन आमी कसं की म्हणरी आमगेले हे युथ चेडूवांक प्रतिभा पुरस्कार म्हण स्वाम्याले जन्मदिवसा दिवस ते आयोजन करतात. खंयचे चेडू खंयची हांतू प्रतिभे आसा लायक स्कोर केला मार्क्स कळा 90 अबव पर्सेंटेज केला तसं चेडूवांक आमी ते वेदिकेर आपून सन्मान करतात. तशीची आमगेल समाजांतू कमी वेतन आशिल्ले आन नाशिल्ले आम नाशिल्ली ना कसं एक प्रॉब्लेम आशिल्ले कडेरी होडीक जालें तसं प्रति एकांक धनसहाय्य करचे हे मेन मोटो ऑफ दिस कमिटी. कडेरी आमची गेल पुरा लोकांक मेळ्ळे गेट टुगेदर म्हूण करताचे. त्या दिवस आमगेले चेडूमाल कार्यक्रम आमगेले बायलां कार्यक्रम तशी एक आयोजन करताची तसले हे कमिटी. सो तांत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम जाता कोंकणी बायलांक कुमटांत आशिल बायलांक दत्ता चेडूवांक दत्ता ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन असता कडेरी चेडूवांक ज्ञान सत्र म्हणजे एक कार्यक्रम आमी आयोजन केल्ले. तांतू मेन मोठो कसं की म्हळ्यार PO2 नंतर नेक्स्ट कसं ने व्हॉट नेक्स्ट म्हणजे एक प्रश्न आसा. सो ताजे बद्दल एक आमी रिसोर्सफुल पर्सन्स आपण हाडसून चेडूमांक एक 2-3 दिवस वर्कशॉप दवरिले. तशीची तांतू आमगेले विविध संस्कृती कोंकणीचे जान्युवे परब म्हळ्यार कसं म्हण चेडूवांक गोतना ताजी मोटो कसं ने तुळशी परब कसले करताची आमगेल फुडल्या काळान खंयचे संप्रदाय आशिल्ले ते पुरा ताजे बद्दल बी एक क्लास दवरनू ते आमगेले समाजाच्या हाजे बद्दल ते वर्क करता असं ते कमिटी कोंकणीनं सांगताचे वय पुरा A to Z कार्यक्रम कोंकणीनं असता. रिसोर्सफुल पर्सन्स बी कोंकणीची असताची. सो तांनी येऊन ते कार्यक्रम कंडक्ट करताची. मेन थिंग चेडूवांक कोंकणी भाषे बद्दल प्लस तांकां ताजे बद्दल अभिरुची उरका म्हणलें एक ताजे इंटेंशन. हे कार्यक्रम आयोजन करचे तुमगेल पात्र कसले असं की वय म्हळ्यार रायट फ्रॉम द बिगिनिंग आमी प्रोग्राम चॉकआउट करचे खंयची प्रोग्राम दिल्यार चेडूवांक खंयचे बेनिफीट आसा खंयचे रिसोर्सफुल पर्सन इज बेटर फॉर दिस कोण आमकां ताजे बद्दल मस्त नॉलेज दिताची. आतां कोंकणींत मस्त लोक आसाची तांकां साहित्य उरचे पुरो तांकां आमी कॉन्टॅक्ट करताची दुसऱ्या गांवां आशिल्ल्यांक ते कमिटीचे अध्यक्ष आसा युवा सेवाहिनीचे अध्यक्ष तांणी कॉन्टॅक्ट करून तांकां आमी अभ्यासिताची आनी तांकां प्रोटोकॉल दिताचे ह्या सब्जेक्टावेर तुमी उलोवपा पडटा अशें हाजे बद्दल हें करता. सो प्रोग्राम चॉकआउट करचे दोन होस्ट करचे दवरून ते ऑर्गनायझिंग पुरा ऑलमोस्ट हांव करता. आतां आमगेले चेडूवांक कोंकणी वाजूचेशी बरोवचेशी करची कसले स्पर्धा आसगी कवित बरोवची आसा ते आमी कसं केला की म्हळ्यार एक कोंकणी सारस्वत म्हण सांगून आमी एक बुक छापसिल्लेलो आसा. तांत ऑलमोस्ट ओट्टो कुमटा कशी ओरिजिनेट जाले कुमटांत देवस्थान कितलो आसाची ताजे हे कसं ने इम्पॉर्टन्स कसं ने प्रति एक तांतू इन्फॉर्मेशन आसा रिगार्डिंग कोंकणी लँग्वेज आनी ते कशें आयले म्हण लिटरेचर. सो ताजे वयर आमी क्विज कॉम्पिटिशन्स करताची ते केला आनी एसे कॉम्पिटिशन्स स्पीच कॉम्पिटिशन म्हळ्यार कोंकणी भाषेचे महत्व कसं ने अभिरुची कशी वाडोवका आनी ते हे बरी चेडूवां जालना डिबेट दवरताची कोंकणी भाषाच केसले जावका ताजे निमित्त तुमकां कसं हेल्प आसा म्हणजे कॉलेज लेवलार डिबेट दवरताची. आनी बायलांक कसं करता की म्हळ्यार तुमगेल चेडूवान तो आमगेल कोंकणी संस्कृती वाडोवचे तुमी कसं करताची घरांत तू कोंकणी भाशेन उलयता की तुमकां तुमगे चेडूवान इंग्लीश उलयल्यार ग्रेट म्हणटाची. सो ताजे बद्दल तांणी स्पीच दिवका तसल पुरा आमी कॉम्पिटिशन्स दवरिल्ले तेन्ना त्या कोंकणी भाशेचे जो मोग आसा ते आवसूल हांतुल्यान भायर पडटा. वय आणि तुम्ही बिळगीन तू एक अशीच एक वय GSB समिती मस्त काम करता असं वय 2-3 वर्स दोन त्यामुळे कसं जाता युजली आम्ही लेडीज मळकीची आमकां घर रांदप सोण आनी दुसरें कसं न्ही एक एंटरटेनमेंट म्हणलें ना ताचे खातीर तांणी थंय वरमालक्ष्मी समिती म्हूण अशी तांगे लेडीज क्लब तांणी कसं केलें म्हळ्यार म्हाका आपयलेलें तांकां हांवें अशी गेम्स
सಣ್ण सण्ण गेम्स तुमगेल पासिंग द बॉल उरतले ना अशी तांकां एक एंटरटेनमेंटा खातीर आनी तांतू मस्त जनांक पद सांगचे हव्यास आशिल्ले तांकां एक वेदीक ना ते कशी करचे म्हणजे एक भय हे आमगेली म्हणल्यानंतर गेट टुगेदर म्हणल्यार आमची गेलीची सो तांकां एक वेदीक तांतू डान्स करतले बरें नाशिल्लीची सो तसल एक कार्यक्रम ते हांव 3-4 वर्स दोन चलोवन दिता सो तांकां ते एक ते डेत म्हळ्यार एक उत्साह ना आमी हे पण हे कार्यक्रम करया अशी करया म्हणून सांगून पुरा जन मेळ न्हू एक कार्यक्रम दिता आसा ते मागीर कुमटान तुवें बरें महालक्ष्मी समित्याचो वय थंय सादारण असले कार्यक्रम घे वय 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 थंय आमी बायलांक प्रति वर्स सुमार इतले ते फूल चंद चंद कोण हार करताची तांतू विध विध तसले कॉम्पिटिशन दवरिल्ले रंगोली स्पर्धी दवरिल्ले कडे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट म्हळ्यार आशिल्ल्यान घरांत वेस्ट आशिल्ल्यान तुमी कशी करताची कडे कुकिंग विथआउट फायर म्हळ्यार उज यूज करनाशी तुमी खंयचे खंयचे रांदप करीत तसले आमी कोंकणीची बेगीन खाण जेवण म्हळ्यार मस्त इश्ट नव्या सो असल कार्यक्रम दवरल्यार खंडीत आमगे लेडीज पार्टिसिपेट करून करताचे कडे हेअर स्टाईल कितले छन छन हेअर स्टाईल करीत कडेरी नारलू आणि पोळेर देवाक आरती ताट आमी करताची ताजी कॉम्पिटिशन ते कुंकुमनी घालून कशी तुम्ही डेकोरेट करताची अशी विविध कार्यक्रम एव्हरी इयर आमी लेडीजांक थंय दवरताचे कॉम्पिटिशन सो ते कसं जात की म्हळ्यार बायल तांतू येवन इन्वॉल्वमेंट आमकां एक हे जाता तांगेले कसन अभिरुची आसा आमकां बी कळटा सो तशी आमी तांकां एनकरेजमेंट करताची तशीच GSB सेवा समिती हळदीपूर हांगाय तुमी कार्यक्रम आयोजन थंय गेल्लें हांव म्हळ्यार थंयचे चेडूं म्हाका ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनांनी आशिल्लें प्लस सिंगींग कॉम्पिटिशन आशिल्लें ताका म्हाका जज जावन आपयलेलें सो थंय व्हरेन म्हळ्यार आमी लागींची न्हय तांणी आमगेले कार्यक्रम आयकताची आमी तांगेले कार्यक्रम वताची तशें जावन थंय बी गेलेलें आणि युगादी उत्सव समिती हे कसं करतात हा युगादी उत्सव समिती म्हळ्यार इट इज ಒಟ್ಟುಲೋಕ ಐಕ ಪರಬ್ ಥೈ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ म्हणणं सगळ्यांक मेळ घेन एक कार्यक्रम पुरा 14 पंगडाचे येतात वय 14 पंगडाचे ताची अन्य कम्युनिटीचे हिंदू तेक हिंदू परब सो त्यांना ते युगादी उत्सव कमिटीन तो मेन मोठो कसं की म्हळ्यार दुसरे समाजाचे स्वाम्यांक आपयताचे आमी त्या दिवस तांकां वेदीक आसता तांगेलें आशीर्वचन आसता मातृ पितृ पूजन आसता आमगे संस्कृती कसं म्हण दाखोवचें सो ते कार्यक्रमाचे मिटिंग्स आनी उरता आनी ते फुल कार्यक्रम चॉक आउट करून अनाउन्सिंग अँकरिंग ते इव्हेंट मॅनेजमेंट पुरा हांव कंडक्ट करता आता GSB सेवा समितीन तू साधारण आमगेल संस्कृतीक संबंध पाविले असता आता कोंकणी उलयतले दुसरे समाजाचे आसा न्हू आता तुम्ही 14 पंगड आसा म्हळ्यार तांगेल खातीर कसले स्पेशल कार्यक्रम केलेलो आसा गी खंय ते कोंकणी परिशदा मात्र नाही ते घर घर कोंकणी म्हणून सांगून एक कार्यक्रम आशिल्लो कासरगोडची येस तांणी आमगेल घर वरेन आयिल्लींची आमगे घर वरेन ते एक कार्यक्रम आयोजन केले तेन्ना तसले घर घर कोंकणी म्हणजे कार्यक्रम जो आसा ते आमी अशे विविध पंगड तांगेल हांग वचून ताजी बद्दल तांगेल घराकडचे तांगेल एक संस्कृतीचे आता गाबिता समाजाचे तांगेल ते एक पर्टिक्युलर डान्स आसा ताजे निमित्त तांणी आमकां वेलकम केले सो ते तशे आमी कार्यक्रम थंय बी आयोजन केल्लें तशी साधारण पुरा पंगडाच्या घरांत तुवें केलेलें क्रिश्चियन्स कम्युनिटीचे मिर्जानांतू एक फादर आसाची तांणी सुमार तांगेले एक प्रोग्राम्स आशिल्ले थंय बी हांव जज जावन गेल्ली तांगेल स्पेसिफिकली डान्स स्टाईल कडेर फूड कुकिंग फूड दुसरे स्टायला ताक बी जज सो तशी तांगेल प्रत्येक कम्युनिटीच्यान तू इन्वॉल्वमेंट आसा हांव तुमगेले कोंकणी मान्यता दीस ऑगस्ट 20 तारखेक एक वर्ष गेस्ट जावन कुमटा आयली तेच न्हू थंय तुमी अशी सन्मान केले मस्त कोंकणी लोकांक वय एक फॉरेस्ट ऑफिसर मागीर आनी एक बरे एक संगीत रूपक आणि नाटक हे पळय त्यानंतर तुम्ही आम्ही खोट्ट म्हणता तुम्ही हिट्टू म्हणता खोट्ट न्ही पातोळी इतल्या येईल जन आम पुराय ते खावच्याक असल कार्यक्रम तुम्ही वर्स आयोजन करचे बद्दल ताजी मागशी तुम्ही घेवचे वावंट ताजे बद्दल न्ही थोडे सांगा
वावंट म्हणजे की ना ते एक पॅशन म्हणिता वय. आमगेल संस्कृती आमगेल जाती आमगेल वय. धर्म म्हणलेले ताजे बद्दल कर का म्हणजे एक छल आमगेल एक टीम आस वय त्याच जावंगे न्हू दसले कार्यक्रम आस म्हण तशीच आमगेल लेडीज टीम पुरा रेडी जाता वय ते कर का म्हण आता नूडल्स गोबी मंचुरी त्या पुरा प्रत्येक फंक्शना दितात स्पेसिफिकली आमगेल एक कोंकणीचे एक ते खाण पळय खाण दिव का म्हणून आमकां कष्ट जाल्यार रडना म्हणून प्रति एक बायलान एकले ना कोर्ण हाडचे म्हळ्यार मस्त हेवी जाता वय सो एक घरच्यान एक बायलान एक 10 की 15 खोट्ट कोण हाडलाय हा सो एक 25 बायलान म्हळ्यार बी 250 वय अड्डेशी खोट्टो रेडी वय. झाले सो त्या टीम वर्का निमित्त त्या दिवस आमकां ते एक कार्यक्रम करचे मस्त हेल्प जाले अशी ताका खंयचे एक इव्हेंट आमी म्हणले तशी वी गो इट फॉर अ टीम वर्क वय मागीर विजेता भंडारी तांगेले एक नृत्य रूपक आशिल्ले वय. भारी बरे करून तांणी ते प्रस्तुत केले वय आनी तुमी चेडवाल जाय दीस अशा पुरो नातल्या खंयचे वार्डिकेचे रिसेप्शन वय. आरत्यक्षते वय. म्हणटा तसल कार्यक्रम आसता थंय पुराय इव्हेंट मॅनेजर जावन काम वय. करता वय. हांगा पुराय तुमी कसा कोंकणीन कार्यक्रम करता की कशी हा ते स्टार्ट केलेलं हांव कोंकणी प्रोग्रामा निमित्तची म्हळ्यार आमची गेलेली प्रोग्राम कसं जात म्हळ्यार आतां इट हॅज बिकम अ फॅशन ಒಟ್ಟು लोकांले हंतु पुढे दिवस पुरा गेस्ट येताची वय पुढे पुरा कालांतू उलोच आसिल आतां फोन दिवसा फोन येता ಒಟ್ಟು पुराची विषय ಗೊತ್ತಸ್ತಾ वय उलोचे कोणाक टाइम आसना म्हणून अशे कार्यक्रम आयोजन केले री डान्स आसतले गेम्स आसतले जाल्यार री सट्टांक एक इव्हेंट मॅनेजर दुसऱ्या गांवच्यान हाण लक्ष घातलें दिवन कार्यक्रम करचे तितलें हें आसना ताकाच हांव कसं की म्हळ्यार मिगेल एक पॅशन आय डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर इट केन्ना हांव कोणाले 1 रुपया घेतिल ना आतां मोर दॅन 100 प्रोग्राम्स हांव कंडक्ट केला ते मिगेल एक पॅशन आमची गेली म्हळ्यार तो फर्स्ट प्रिफरन्स वय अदर दॅन दॅट खंयचेच कम्युनिटी चुरो तांणी दुर्बळ हे म्हण सांगल्यार तो आय एम ऑन द टोस टू हेल्प देम सो ते मिगेले एक हॉबी म्हणिता ना पॅशन म्हणिता तेजेवन हांव आमची गेलेले फर्स्ट एंगेजमेंट्स केला बर्थडेज केला लग्ना फूल दिवस सीमंत पूज म्हणटा ना ते केला पाळणे घालचे त्या वेळार कसं ताजी इम्पॉर्टन्स कसं नाही म्हणजे एक पीपीटी प्रेझेंटेशन प्लस अशी इव्हेंट्स ते पुरा ऑर्गनायज करता ते एक म्हाका होय आता बग्गोण असो हळदीपूर असो बिळगी असो खंय असो निर्मला प्रभूची जाव का म्हणची तसली एक अनिवार्यता कुमठान जाल्ला म्हळ्यार निर्मला प्रभूल कसली वैशिष्ट्य सांगा पळय वैशिष्ट्य म्हणजे की ना ते तुमगेल प्रीती जनाल प्रीती म्हणिता आणि म्हाका मेन कसं म्हळ्यार कोणाले मन दुखोन आनी उलोवचे हे जायना मिगल निमित्त कसं हेल्प जाता समाजाक खंयचे निमित्त मिगल निमित्त जाता ते हांव आय एम ऑन द टोस तेजे मोस्टली ताजे निमित्त म्हाका पीपल लायक करता की कोण येना म्हण दिसता नाही अशी एक कोंकणी मोग तुमगेल्या उपजू कारण कोण कशी कसले कोंकणी म्हळ्यार एक फर्स्ट मिगल मातृभाषा वय ते मातृभाषा तुम्ही कितले खंयचे भाषा शिकाची एक चेडूं पडले तेन्ना तो कितले इंग्लिशान उलयता उरो अम्मा म्हण येता तोंडान तूं सोडल्यार मम्मी म्हणाना वय ते अम्मा म्हणजे जो आसा ते मातृभाषाचे ते आउटपुट तशें न्हू कोंकणी भाश म्हणले नंतर ते मिगल मातृभाष म्हणले नंतर हांव ताका मस्त इम्पॉर्टन्स दिवू का आणि मुरलीधर प्रभू सर तुमकां गोत आसतले वय तांगेल बी वर्क आणि हन्नी उबयकर मामो वनिता वहिनी उरतली चिंत माम उरतलो एस.व्ही. कामत सर उरतले अशी मस्त लोक आमगेले कोंकणी हाजे खातीर समाजांत करतासच सो तांगेले एक प्रेरणा म्हणीत तांणी करताना मिगेल एक सान अळिलू सेवे कसं नाही करीत हान तूं म्हण सांगून हांव हे श्रीमंत तशीच गणेशोत्सव समिती बग्गोण वय आता हे पण बी वत हांव तांणी आपयला म्हाका थंय कसलो कार्यक्रम करता तुमी थंय म्हळ्यार अशी प्रोग्राम्स दिताची सांजीरचे नंतर थंय 5 दिवस गणपत दवरताची थंय वरेन मेन मोटो इज फॉर द लेडीज अँड चिल्ड्रन तांकां एक स्टेज तांणी ते प्रोग्राम्स दिवित गेम्स अरेंज करता कडे क्विज सन सन प्रश्न विचारनो तांकां स्पॉट क्वेश्चन सांगचे असल पुराची करता सो तांकां त्याची दे आर वेटिंग एवरी इयर म्हाका तांणी येवू का म्हण सांगताची सो त्या देवाले आनी गणपतीला अनुग्रह म्हणचे वय रक्तदान केल्ले खातीर तुमकां निर्भया महिला संघातर्फे ना सन्मान केला रक्तदान प्रतिवर्ष करता गी तुम्ही नाही कशी करताची त्या म्हळ्यार कसन मॅम म्हाका रक्तदान ती श्रेष्ठ दान म्हण सांगताची थोड जणांक आसा रक्तदान केलं विकनेस जात की कोणेन अशें जात की कोणेन म्हणना मिगेले हांव फर्स्ट प्रिफरन्स दिवचे एस्पेशली फॉर द
प्रेग्नेंट लेडीज तांकां डिलिव्हरी टायमार केन्ना फोन येवो हांव आज पसून ना म्हणलें ना सो हांव वचून ब्लड डोनेट करता आनी मिगेल आनीक एक एम ऑफ द लाईफ इज दॅट मिगेल आ नॉर्मल दोळ ऑलरेडी हांवें बरोवन दिला से आफ्टर दॅट डेथ हांव डोनेट करता म्हणून बट मिगेल होल बॉडी बी हांव सायंटिफिक हाका डोनेट करता म्हणून मस्त आशा आसा कडेन मिगेल हांव मेल नंतर मिगेल चेडू वाली इच्छिती बट तें आसा म्हाका इट शूड बी फॉर द सोशल सर्वीस आसिल तें कितलें जाता तितलें करचें इवन आफ्टर डेथ वी शूड बी युजफूल म्हणचे एक मोटो आसा सो ब्लड डोनेट हांव केन्ना कोणेय आसो जाती मतभेद म्हणना फोन आयले म्हळ्यार मिगेल एक ग्रुप आसा तांतूं आमगेल पुरे एसोसिएशन एक कोणाक जाय म्हळ्यार आमकां मेसेज येता सेयींग दॅट अशी पर्टिक्युलर एक पेशंट आसा एक्सिडेंटल केस जाल्लो आसा आनी तिका ओ पॉझिटिव्ह ब्लड जावका मिगेल ओ पॉझिटिव्ह ग्रुप सो इमिडिएटली लागलेगी कोण आसाची आमी हें कोन्न एक मिनिमम एटलीस्ट 3 months पुणी जावका डोनेट करून 6 months इज बेस्ट अर्जन्सी आसा म्हळ्यार इवन फॉर 3 months वी टर्न अप साधारण तुम्ही कितले वेळा दिला म्हण काही लॅक दवर लागी तशी लॅक कसं नाही दवर न्ही आय थिंक 20 लाख जाला 10-12 अशें दिता आणि BGS संस्था तुमका एक काम दिवन भारी एक व्हड हे केला तुम्ही मिर्जानांतूय काम केले आता हांगा कुमठां काम करता आसाची तुम्ही इंग्लीश MA जाल्यार तुम्ही शिकयतना चेडवांक कोंकणी कसले शिकचेशी कसले प्रयत्न केलेलेस की ते म्हणल्यार ऑटोमॅटिकली येता तुम्ही पळोवन अशें पुरो 4 जण बसून असल्यार दुसरे कम्युनिटीचे असल्यार आमची एकले असले पुरो आमी इमिडिएटली वी स्विच ऑन टू कोंकणी ते भाषा सो तशी हांव कसं करता की म्हळ्यार आमगेल स्कुलांत पर्यंत कोंकणी चेडूं ज्यो आसाची तांकां आमगेले अशी कोंकणी परिशदाचे कार्यक्रम असल्यार आमगेल देवस्थानांत आमी भगवद्गीता कार्यक्रम दवरताची कोंकणी चेडवांक वर्कशॉप दवरताची तेन्ना ह्या चेडवांक हांव मोटिवेट करता सेयींग दॅट यू हॅव टू पार्टिसिपेट तुमी थंय येवका म्हण तांकां एक प्रेरण दिता आता तुम्ही डान्सात सांगले तशी नयना कामत म्हूण आसा शी इज अ बेस्ट डान्सर क्लासिकल डान्सर सो आमगेल हे चेडूमाक कोंकणी चेडूमाक हांव स्पेशली थंय इन्सिस्ट करता तुम्ही थंय वचा तिगे लेगी म्हळ्यार तिगेल बी एक कलेक एक अभिवृत्ती तुम्ही थंय वचूंक थोडे शिकाची म्हणून सांगून ती आमगेल आतां परा स्वामी बसले जात चातुर्मासाक त्या कार्यक्रमाक ती आमगेल कोंकणी टीम रेडी करता आसा वनिता वहिनील बी एक नरसिंह अवताराचे एक हे आसा सो तशी कोंकणी इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली जाल्यार बी इनडायरेक्टली वी मोटिवेट द स्टुडंट्स आमगे स्कुलांत वरेन चेडूमाक एक हें करता आतां तुमगेले बामणो श्री रघुपती भट्ट हांगेले एक अवघड अंतू ताणे अंतरले ताजे उपरांत तुम्ही अशी तुमगेले एक उद्योगी जावन 2 चेडवां व्हड करून इतली एक तांकां एक वाटते एक पावचेशी एक करच्यांतू ते परिश्रमा बद्दल थोडे सांगा 2008 आमी म्हळ्यार कुणिगलांत मिगेल हॉर्डीक जाल्ले 1995 अंतू कुणिगलांत एक मल्टीनॅशनल कंपनी मिगेले बामण वर्क करता आशिल्ली मिगेले कुळार म्हळ्यार हांव घर कुमटा सो एप्रिल 5th 2008 आमी कारार येताना हिरियूरांत रॉंग सायडाच्यान व्हेकल येवन आमगेले एक्सिडेंट जाले मिगेल बामणू ड्रायव्ह करता आशिल्ली ते ऑन द स्पॉट म्हळ्यार एट अबाउट 5:30 जाले 9:30 तांणी हें जालीची ताजे नंतर हांव कुमटा आयली हांव मिगेल ल्हान म्हाका हांव एकली धुव म्हाका एकलो हाडना सो म्हाका जस्ट 32 years तेन्ना मिगेल धुवेक 3 वर्स पुताक सगळे 9 वर्स तांगेल कंपनीच्यान मिगेल क्वॉलिफिकेशन पळोवन म्हाका जॉब ऑफर केले बट तितले दूर मिगेल चेडवां घेवन रावची परिस्थिती हांव नाशिल्ली सो हांव कुमटा आयले नंतर हांव आमगेले आतां हांव संस्थेचे प्रसन्ननाथ स्वामीजी आतां पांय पडकात तांकां कसले म्हळ्यार म्हाका तांणी पळयनी इंटरव्यू घेनी कसने ना चेडवाल एक एडमिशनाक म्हाका वच्चे जायना म्हूण मिगेल ल्हान चमकलेलो तेन्ना तांणी निमगेले कसन जाले कसने तांणी म्हळें ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ तेन्ना तांणी म्हाका एक लायफ दिलें तशें म्हूण आमगेले समाजाच्यान बी गिबाय स्कूल आनी हें आमगेले समाजाचें तांणी म्हाका आपयलेलें तूं थंय न्हय जाल्यार हांगा येवका घरकाड भशेनच म्हूण सांगून बट मीन वायल म्हाका हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी देखून हांव हांगा जॉयन जाली सो त्या स्वाम्याक हांव केन्ना विसरचें ना 1 वर्सा नंतर तांणी म्हाका फॉर्मेलिटीज केले कसने एक इंटरव्यू घेवची की एग्जाम बरोवची केले सो टील नाव
आय एम अंडर हिज ब्लेसिंग्स म्हणिता आणि ताजी की ना चड मिगेल आनो अम्मा तांणी म्हाका त्या वेळार एक सपोर्ट दिलेले मिगेल फ्रेंड सर्कलान सपोर्ट दिलेलो हांव केन्ना विसरचेना सान चेडू आतां मिगेल पूत एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट जाला परिश्रम केला हांव ना म्हण सांगना जाल्यार ते देवाल अनुग्रह मिगेल आनो अम्माला आशीर्वाद म्हण सांगचे हांव इच्छी पावता आनी कसले तुमकां सांगूक आसा गी आमगे कुमटाचे कोंकणी परमळा बद्दल कोंकणी परमळा बद्दल म्हणल्यार म्हाका मस्त आश आसा हांगा येवन हें पुरो पळयले नंतर तुमगेले विश्व कोंकणी परिशदाचे एक विश्व कोंकणी केंद्र केंद्राचे पळयले नंतर म्हाका अशें दिसता की म्हळ्यार कुमटा वरेन हांव अशी एक डेव्हलप करता अशीच आमगेले कोंकणी थंय वरेन अभिवृद्धी जावका प्रति एक कोंकणीचे हांनी मुखार येवका म्हणल्यार भारी आश आसा पळया ते प्रयत्नांत आमी कितले सफल जावो तुमगेले आश सफल जावो म्हणून हांव समस्त कोंकणी बांधवांगेल तर्फेन आश करता तुम्ही येदोळता इतले दूर कुमटा तुकून विश्व कोंकणी केंद्र पळोवका म्हणून येईल मनीस तुम्ही हांगा येत तरी हांगाचे आनी काही पुरो तुम्ही पुरो पळोवच्या बाकी आसा तुमकां येयलें फर्स्ट स्टुडिओ हाणू हांव संदर्शना बसयलें आनी पुराय तुम्ही पळोवचें आसा हांगा केदोड लायब्ररी आसा हांगा संशोधना केंद्र पुराय तुम्ही आमगेल म्युजियम आसा ते पुरा आनी कीर्ती मंदिरान कितले व्हड मनशांगेल पोर्ट्रेट्स पुराय वय वय अर्थांत आमी महावीर चक्र विशिष्ट सेवा पदक सन्मानित कासरगोड पट्टण शेट्टी कोमोडोर गोपालराव हांगेले पोर्ट्रेट हे केले अनवील केले केवी कामत हांणी ताजे फुडें ಸ್ವಲ್ಪ दीस फुडें आमगे हुबळीचे व्हड हॉटेल उद्यमी श्री रंगप कामत हांगेले तांगेले पोर्ट्रेट आनी ताजे काही फुडें कर्नल अजित भंडारकर हांगेल पोर्ट्रेट तशी तुम्ही गेल्यार थंय मस्त पोर्ट्रेट्स पळोवचे आसा कोंकणीचे कसकसल महान हस्त्यो खंयची खंयची क्षेत्रांत काम केल्या तांगेल पुराय तुम्ही पोर्ट्रेट्स पळोवचे आसा त्या तुकून तुमकां कुमटांतूय असले एक केंद्र बांदून तुमगेला आशा खंडीत सफल जावो म्हणून हांव आश करता तुम्ही कुमटा तुकून हांगा येवन कुमटांत कोंकणी परमळो कशी प्रसार जाता म्हळेले भारी चंद कोनू आमकां आमगेल वीक्षकांक सांगले त्या खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद नमस्कार नमस्कार